येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणूक, 12 ऑगस्टाक निकाल. आयच्यान 186 पंचायत वाठारांनी आचारसंहिता लागू. राज्य वेंचणूक आयोगाची घोशणा. दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयान कारवाय आडोवपाची भायर आयली याचिका. वीज सवलत खटल्याक येरादारी मंत्री माविन गुदिनोक दिवचे पडटलें तोंड. अरबी दर्यांत तयार जाला कमी दाबाचें क्षेत्र. देखून सप्तकाचे निमणे कडेन गोंयांत घालून घेतलो उटंगाराचो पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्य वेंचणूक आयोगान 10 ऑगस्ट हो पंचायत वेंचणुकेचो दीस म्हूण जाहीर केला. 12 ऑगस्टाक निकाल जाहीर जातलो आनी आयज सावन पालिका वाठार, सीसीपी अधिकार क्षेत्र आनी तालिगांव सयत कांय पंचायती आनी पुराय गोंयांत आचारसंहिता लागू जातली. राज्य वेंचणूक आयुक्त WV रमणमुर्तीन पंचायत वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. 18 जुलय सावन नामांकनां मान्य जातलीं. नामांकन दाखल करपाची निमणी तारीख 25 जुलय. ही चवकशी 26 जुलयाक जातली. नामांकन फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 27 जुलय. We have given it to the director Panchayat to give us the village wise and the ward wise population of SC, ST, OBC. These three things we have asked them. Considering the directions of the Honorable Supreme Court, the Commission wired its notification on 1/7/22 after receipt of the population data for SC, ST. We have reserved the seats for SC, ST and women for 186 panchayat. However, the state government has sent us via their letters 6/7/22 and 7/7/22 submitted the report and recommendations of Goa State Commission of Backward Class with regards to the backwardness of OBC and reservation of seats for other backward classes for ensuring general elections. The Commission submitted the revised reservation proposal with OBC seats to the State Commission for consultation. After completing consultation process, Commission in partial modification to the reservation notification which we have published in 1/7/22. Reservation for 186 village panchayat with OBC seats are notified in 13/7/22 and a correndum dated 16/7/22. We have reserved for SC 21 seats which is 1.37%. For ST we have reserved 187 seats which is 12.32%. For OBC we have reserved 307 which is 20%, 20.10%. The data submitted by the Goa State Commission, their task is to find out the political backwardness of the backward class. The overall state percentage they gave was 23.88. The general election to the panchayat will be held on 10th August. This is the voting. The Commission has adopted electoral rolls of Goa Legislative Assembly prepared under the provisions of Representative of People's Act 1950 for the time being in force on 1st January 2022. Published on 5/1/22 along with the supplement published on 28th January 2022. That means we have taken the assembly voter list and we have devised our own panchayat wise voter list. District collectors are appointed as district election officers. Overall 21 returning officers and 21 assistant returning officers are appointed by SCC. Overall 12 general observers, 21 expenditure observers are appointed by SCC. The maximum limit of expenditure to be incurred by the candidate is 40,000 rupees. The manner of voting is by ballot. There are 12 talukas, 5 in north and 7 are in south. The receipt of nomination will start from 18th July 2022 to 25th July 22. From 10 o'clock to 1 o'clock, 13 hours, 10 hours to 13 hours, except Sunday, except 24th July which is Sunday. Date of time of scrutiny is
Nomination paper is 26th July from 10 hours till scrutiny is over. Date and time of withdrawal of nomination papers and list of candidates which were displayed after 2 p.m. is Wednesday 27 July 2022 from 10 hours to 14 hours. Then the list, after the withdrawal is over, the list of candidates will be prepared. Date and time of poll is Wednesday 10th August 2022 from 8 hours to 17 hours. Date and time of counting is Friday 12th August 2022 from 8 hours till the counting of vote is completed. So this is the schedule which we are announcing. The model code of conduct will come from now onwards, from today onwards, for which notification is already issued. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. दक्षिण गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान वीज मंत्री म्हण दिल्ल्या सवलतींच्या संदर्भातली कारवाय थांबोवपाची विनवणी न्हयकारल्या उपरांत येरादारी मंत्री माविन गुदिनोक 1998 वर्साचे वीज सवलत प्रकरण म्हारग पडटलें अशें दिसता. हेर आरोपींनी ह्या प्रकरणात केसी डिसमिस करपा खातीर दाखल केल्ले अर्जय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वान न्हयकारले. आतांचो जो मिनिस्टर बीजेपीचो जो मिनिस्टर आसा इंडस्ट्री मिनिस्टर मॉविन गुदिनो आनी पयलींचो पावर मिनिस्टर ह्या पावर स्कॅमा खातीर जो लेट मनोहर पर्रीकर हेणे एक केस फायल केल्ली आनीक ह्या पावर स्कॅमाक जवळ कितलेशे कोट्यांचे स्कॅम जाल म्हूण सांगले. ते स्कॅमाची केस जी आसा ही सेशन कोर्टात चलताली आनीक ही चलता जेन्ना मॉविन गुदिनो आनी तेजे अदर्स जे आसात तेणी एक एप्लिकेशन फायल केले की जजाक आमकां सोडची म्हणून ही केस हांगा क्लोज करची म्हणून. पूण आज जी ऑर्डर आसली ह्या ऑर्डरीक आज सेशन कोर्टाचो तो जज आसा हेणे ऑर्डर पास केल्या की आपूण तेंका सोडना. ही केस आसा ही आतां परती रोखडी चालू जातली. आतां पळोवच पडटलें की ह्या हेतूंत तेंचो एक डिमांड आसलो जो मॉविन गुदिनोचे एडवोकेट आसात तेणी एक एप्लिकेशन घातलें. ते म्हणलें जाल्यार ह्या केसीक एविडन्स अशें कांयच ना आनी जी पुलीस डायरी आसा ही डायरी तेणी जजान पळोवन मागीर ऑर्डर पास करची म्हणून आज जजान ही पळयली आनीक ऑर्डर पास केल्या. आतां हो जो कोर्ट आसा हो मुखार हियरींग चालू जातलें. ऑर्डर आसली पळय ती आमी एप्लिकेशनां फायल केली ती हे पुलिसांनी रिइन्वेस्टिगेशन केलां पळय त्या खातीर तांकां पावर नासले क्लोज करून म्हणून मेळटा. ती एप्लिकेशनां आमची डिसमीस केल्या विचार. आतां आमी सर्टिफायड कॉपी ऑर्डरची मागतले आनी ती पळयतले कशी जजमेंट आहा आनी जर आमकां दिसलें तर कितें हें आसा जजमेंटान फ्लॉज आसा जाल्यार आमी ती हायकोर्टान फायल करतले. सो आजून सुद्दां आमकां ऑर्डर मेळना मेळटली 2 दिसांक मेळटली मागीर डिसिजन घेतला. तर एक वटेन पयरूच म्हणलें सांगलें की ह्या त्या ज्या पावर ना म्हणून ही केस हें करपा म्हणून तोय पॉयंट आमी आर्ग्यू केल्लो. सो आतां ह्या जजमेंटान कसो तो पॉयंट डिसायड केला तो पळोवचो पडटलो. आयज बेसिकली ऑर्डरीक आशिल्ली सगळ्यांनी सगळे ऑफिसरांनी डिस्चार्ज एप्लिकेशन घातली आनी आयज कोर्टान डिसिजन घेतला की सगळी डिस्चार्ज एप्लिकेशन 6 अक्यूज आसा तेतूंतले 4 अक्यूजांनी घातली आनी एक अक्यूजान ऑन बिहाफ ऑफ अदर 2 अक्यूज 1 अक्यूज हॅड ऑलरेडी फायल्ड बेसिकली आनी हॅड पुट द नेम्स ऑफ ऑल द अदर अक्यूज फॉर डिस्चार्ज. सो ऑल ऑफ दीज एप्लिकेशन्स which was pending in the room have been dismissed. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. मे महिन्यात साबार घरां फोडपी चोरांच्या पंगडांचेर गोंय पुलिसांनी कारवाय केल्या. देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ल्या 5 जाणांक अटक करून तांची चौकशी सुरू केल्या. चौकशेचे सुरवेचे फेरयेंत ह्या गुन्यांवांत आनीक 2 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे पुलिसांक कळ्ळें. पुलीस तांच्या मागार आसात. 15 आणि 16 मेक सालिगांव आणि अंजुना सावन फाटफाट घरां फोडल्यात अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळी. त्यावेळार तपशील नासलो तरी चौकशीच्या सुरवेच्या टप्प्यात घरां फोडपाची पद्दत सारकीच दिसून आयली, जाका लागून पुलिसांक वेगवेगळ्या वाठारांनी गुन्यांव करपी पंगड एकूच आसा अशें दिसलें आनी तेंची वळख पडपाक मजत जाली. So on 15th and 16th May, 2 burglaries were reported. One was in Saligao and one was in Anjuna police station.
and in these burglaries, it was upon investigation it was found that the burglaries had a similar MO. So cases were registered and the police started investigating the matter. It was found that apart from being similar MO cases, the people who were involved could also be similar. Deeper investigation was carried out, and we were fortunate to get some CCTV camera footage. And upon analyzing the CCTV camera footage, we got some very important clues. During the further course of investigation, we also recovered one safe, a big safe which was found in Vagator Hilltop, and the safe was recovered. We also got some crucial clues from the safe, and after a lot of hard work over the last roughly 2 months, we were able to specifically identify the accused persons. It was found that some local people along with some persons who are from Bihar and West Bengal were involved in these housebreak thefts. The housebreak thefts were of a very high value, and once we identified the person, several teams were dispatched at the same time some teams were tracking down the accused in Goa, some were in Bengal, Bihar, and also in Delhi. Coordinated and simultaneous operations were conducted at all the 4 places, and we were able to arrest 5 accused persons who were involved in some way or the other in the burglary, and also those accused persons who were involved in the actual housebreak were identified. 2 महिने चलिल्ले चौकशी उपरांत गोंय, बिहार आनी अस्तंत बंगालांतल्या लोकांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या गटाचेर पुलिसांनी कारवाय केल्या. प्रत्यक्ष गुन्यांवात संबंधित आशिल्ल्यांकूच न्हू जाल्यार तांकां मजत करपी आनी आदार दिवपी आरोपींकय पुलिसांनी अटक केल्यात. ह्या प्रकरणात आनीक 2 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे चौकशे वेळार दिसून आयले. पुलिसांनी ह्या व्यक्तींचो सोद चलयला. Upon their interrogation recently, we have also identified 2 more persons who may be involved. So there is a further search for those 2 persons also being carried out, and we are positive we will be able to get those 2 persons also. We have recovered antique pieces. We have also recovered some electronic items, and we have recovered some euros. So these are all those items which were mentioned in the during the initial investigation of the case, which have been suitably linked, which have linked the accused persons to the case. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज बांबोळे वेगळोच देखाव पळोवपाक मेळ्ळो. पणजी मडगांव हायवेक समांतर अशा सर्व्हिस रोडार समांतर न्हंय व्हांवतना दिश्टी पडली. सकाळच्यान सुरू जाल्लो हो देखाव सांज मेरेन तसोच उरलो. येरादारीचेर ताका लागून बरोच परिणाम जालो. सकाळच्यान नेट धरिल्ल्या पावसान बांबोळे वाठारांत आपलो प्रताप दाखयलो. गोमेको मुखावेले सर्व्हिस रोडार उदकाक वाट मेळूंक नाशिल्ल्यान हायवेक समांतर न्हंय पळोवपाक मेळ्ळी. कितल्योश्योच गाडयो बंद पडल्यो. एम्ब्युलन्सींचो हॉस्पिटलांत वचपाचो मार्गय बंद जालो. बसी आडखून पडल्यो. आता तुम्ही हिंगा पळोवंक शकता, हे GMCच्या ऑपोजीट आनी हिंगा सगळें उदीक भरलां आनी आख्खी ट्रॅफिक ब्लॉक जावन उरल्या. आनी इवन एम्ब्युलन्स लागून तर हिंगा येत जाल्यार हिंगा ब्लॉक जावन उरता. पूण हिंगा अजून कोणूच ऑथॉरिटी ना हिंगा येयलेली, आनी हे सगळें हिंगा ब्लॉक जावन उरला. आख्खो रोड हो हिंगा ब्लॉक जाला. GMCच्या ऑपोजीट सर्वीस रोड आख्खो. आनी हिंगा एम्ब्युलन्स तर येतली, एम्ब्युलन्साक भितर GMCन वचपाक कांयच वाट ना हिंगा. आनी हे सगळ्याक हिंगा उदीक भरलेलें आहा, आनी त्या उदकाचें आजून डायवर्शन कांयच ना हिंगा. ना म्हूण कांय ऑथॉरिटी लागून हिंगा येना, आनी आख्खी ट्रॅफिक हिंगा ब्लॉक जावन उरलेली आहा. थोड्याच्यो गाडयो हिंगा बंद पडल्या आनी ट्रॅफिक सगळी हिंगा ब्लॉक जावन उरलेली आहा.
हो तसो अंदूचोच देखाव न्हय, पोरूय हो सर्वीस रोड असोच तुमिल्लो. उदक वचपा खातीर कितेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान अंदूय हांगा न्हय जाल्ली दिश्टी पडली. गाडयो उदकांत बंद पडल्यो, बसी आडावल्यो, तरी ट्रॅफिक पुलीस मात खंयच दिश्टी पडले ना. ते बदला एक मनीस गाडयांक मेकळी वाट करून दिवपाचो समाजीक वावर करतना दिश्टी पडलो. पळयात. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विन्संट रोजारियो. जोरगत पावस आनी धरणांतल्यान सोडिल्ल्या उदकाक लागून चोडण रायबंदर फेरी मार्गा वयले चोडण धोक्या वटेन उदक चडलें. धोक्या वयर उदक आयिल्ल्यान 2 वरां फेरी सेवेचेर परिणाम जालो. 2-2.5 वरां हो वाठार उदका पोंदा उरलो. गोंयांत अजून कांय वाठारांनी वचपाक फेरी बोटींचो आदार घेवचो पडटा. पावसांत ही सेवा अडचणीत जाल्यार केन्ना केन्ना धोक्यात येता. आयज दिवाडी ओल्ड गोवा मार्गावयली फेरी सेवा बंद करची पडली. ते बदला दिवाडी रायबंदर वटेन ट्रॅफिक डायवर्ट केली. चोडण रायबंदर मार्गावयले सेवेचेर परिणाम जालो. दनपारां 1 सुमार चोडण धक्यार उदक चडलें. लोक 2 व्हिलरी 4 व्हिलरी पार्क करून दवरतात थंय धक्या वयल्या गाडयांनी उदक भरलें. सांजे 3:30 सुमार उदकाचो जोर उणो जाल्या उपरांत उदक धक्या सकयल गेलें. पळयात चोडणेकारांनी गोवा 365 धाडिल्ले व्हिडिओ. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जमिनी हडपपाच्या प्रकरणांचेर कारवाय करपा खातीर स्थापन केल्ल्या खाशेल्या तपास पंगडान एनसीपीच्या एका फुडाऱ्याक अटक केल्या. ताच्या नांवार अंजुना एक मालमत्ता फटींगपणान हस्तांतरीत केल्ल्यान ताका अटक जाली. ते भायर 7 आरोपींचेर एसआयटीन एफआयआर दाखल केल्या. मालमत्तेची बनावट कागदपत्रां तयार करपा फाटल्यान दोना पावला रावपी मास्टर मायंड आरोपी मोहम्मद सुहेल हाचो आस्पाव आशिल्ल्याचे अहवालात म्हटलां. बेकायदेशीर रितीन हडप केल्ल्यो कांय मालमत्ता ताचे आनी आजयेच्या नांवान हस्तांतरीत केल्यात. हालींच जाल्ले वेंचणुकेंत ह्या आरोपीन राष्ट्रवादीचो उमेदवार म्हूण लढो दिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान ह्या सप्तकाचे निमणे कडेन राज्यांत नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. जाका लागून शेनवारा आनी आयतारा प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. ते भायर नुस्तेकारांनी ह्या काळांत दर्यांत वचचें न्हय अशें सांगलां.
ह्या सप्तकाचे निमणे कडेन उटंगराच्या पावसाची शिरकावणी असली तरी फुडल्या कांय दिसांक हवामान सुकें उरूं येता. फुडल्या सप्तकाचे सुरवेक पावसात उणाव जातलो आनी नितळ मळब अणभवपाक मेळटलें. कांय वाठारांनी नेटाचे वारे सयत हलकोसो पावस पडटलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 16 आनी 17 वेर उटंगराचो पावस. फुडल्या सप्तकात पावसाचो नेट कमी. चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 17 जुलय मेरेन नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.